सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता फ्रांसिस्को आनी वेनान नोनीस आपल्या लग्नाच्या सिल्वर जुबली मनयता आसतना खेरीत भाशेन तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मानुएल थॉमस डिसुजा आनी आना ग्रासा नोरोना हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता निकोल नोनीस, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच नेतन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. बो करून मागुया आमच्या गोंयच्या पर्यावरणा पासत आनीक ज्यो वस्तू घडटात आमच्या गोंयांत आख्खें एटेन्शन जे गरजेचे मुद्दे आसात तांचे वयलें काडून धर्माचे वाटेन वा धर्माचे वस्तूचे वाटेन धर्माच्या मनशांचे वाटेन घालून एक धर्मभेद करपाचो एक प्रयत्न जो चल्लेलो आसा तो आमी गोंयकारांनी सगळ्यांनी समजून घेवंक आमकां सगळ्या गोंयकारांक खंयच्याय धर्माचे जावं फावो तितली जाणवाय दी म्हूण आमी हे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या आसऱ्या खाल ह्या देव मंदिरांत व्हडा संतोशान देवा बापाक ह्या आयच्या दिसा खातीर हांव चड दिनवाशी. आमच्या जिविताच्या सोर बरेपणा खातीर मान मोहिमा आनी वैभव ताका कोरात मोग एकामेकाचो. हो जेजून दिल्लो मोगाचो उपदेश ताचेच कुरपेन आनी आदारान पाळून आनी जिवन 25 वर्सां आदीं एकामेकाक दिल्ले भासावणेक विस्वाशी रावन आयज म्हजो गोरकार आनी हांव आमच्या काजारी जिविताची रुप्या उत्सव व सिल्वर जुबली मनयता. आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जिविताच्या फुडल्याय वर्सांनी एकामेकाक सांबाळून मोगान बरे भलायकीन जिवन आमच्या गोऱ्याब्यांत अदीक सेवे चाकरी शांती खुशालकाय आनी मागणें आसूंक बापाचो आशिर्वाद आमकां सदांच फावो जावंक तुमची मागणी आमचे बरोबर बापाक उबारुया. आनी बाबा भयणू ह्याच दिनवासणीच्या मनान आमचे भयणीन उचारलेलीं भावणां आमी मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. सर पोदवेदा देवा आनी तुमकां भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाकी सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो गोशे खातीर आमच्या सगळे स्परादी विनवती करात. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तूं मनशाचे सोयम ताच्या औरंबाचे व्हडविकेक नव्यान उबारताय. तुज्या उतरान व्हडत्या गुटाचे दोयाळ दिसगात. अशें तुवें नव्या जिविताच्या गुटाक जोल्मूंक फावो केलाय. तांकां निरंतरी कुरपेच्या आनी आशिर्वादाच्या देण्यांनी सांबाळ. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. दोन नुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस्तान तारवार बसून पानफिल्याच्या पेरगाक गेले. हांगा तांकां सोडून जिवांव जेरुसाल्याक परतलो. पूण हेर सोगले पेरगातान फुडें वचून पिसिदियाच्या आंतोकियांत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समोतींतली आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरचेक उपशां करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणां करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती कोतल्यांनो आयकात. इस्रायल पोरचेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तान आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उटपोवन केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां ओरन्यांत सांबाळली. कानांत 7 राष्ट्रांचो बोस करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी ह्या पोरीन ताणें तांकां नितिदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो करतलो. आपले बासावणे पोरमोणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणार उपजयलो. जोवान आख्खे इस्रायलाचे पोरचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगडलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवचे वेळार जेवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या बाणाच्यो वाडयो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर, सोरेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. म्हणुया, तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजे विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग साक्षनाक तोखता तसलो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सूर जशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोन करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो.
साबाब तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या म्हजें विस्वासीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें कोडप. जबाब तुजो मोग सोरेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. उद्गार सगळीं उबीं रावया. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वासी गोवाय मेल्यांतलो मालगडो दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें दुली आमची पातकां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुआंवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दोनयावून चाकोर वोड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताचेवून वोड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विचून काडल्यात ते हांव जाणा. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाडून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजें खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. सोम्याचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीन आयचें पयलें वाचप देवदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप आमी आयकलां. आनी कांय बरें इस्रायल ह्या पोरजेचो इतिहास संक्षेपान म्हणजे इन शॉर्ट तो आमकां सांगता. कशे तरेन देवान उमक्यो वस्तू इस्रायल पोरजे सोबे केल्यो आनी कशे तांकां देवान पाटलावदार वो प्रवादी पाठयले आनी हे पाठयता आसतना आपूण हे पोरजेक विचून काडला. आपूण तांचो देव आनी ती म्हजी पोरजां. हो विस्वासी देव तांचे सोबे विस्वासी रावलो. इतलेंच न्हय, 40 वर्सां सावलूक ताणें राजा कसो तांकां नेमलो आनी ताचे उपरांत दाविदाक बाबा भयणीनो इस्रायल पोरजेचो राजा कसो ताणें तांकां स्थापीत केलो. आनी हेच दाविदाचे कुडींतलो बासायलोलो सोर्मुंडार आमकां फावो जालो. एके भाशेन धर्माच्या इतिहासान आमी वाचतना देव आपले बासावणेक विस्वासी आसा आनी कशे तरेन देव आमी सदांच सोत मानता जाल्यार देव आपूण सदांच आपले बासावणे प्रमाणे आमचें जिवीत चलयता हें आमी खोल मनान धरूंक आज आमकां हें पयलें वाचप उगडास करता. तुमी चिंतात तो हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाण्याच्यो वाद्यो सोदूंक म्हाका फावना अशें बागेवन जुआं बातीस म्हणटा. आनी एक भाशेन तयारी करता पोरजेक की येवचो सरवंडर आसा ताका घेवंक तुमी उक्ते मनान तयार रावचें. पूण मनीस आमी जेन्ना आमकां कोणूय सांगता आनी कोणूय आमकां बरो संदेश पाठयता तेन्ना जायते फावटी घडीक हो संदेश घेवंक आमचें मन काळीज उक्तें आसना. हेंच इस्रायल पोरजे सोबे जालें आनी सरवंडार बासायलोलो फावो त्या वेळार आयलो तेन्ना ताका घेवंक ताका ताची शिकवण मानून घेवंक हेच पोरजेक अवघड जालें
आनी आमी जाणा आमचे सोडवणे पासत सोम्यान कोश्ट मरोन सुसून आमकां तेंच पुनर्जिवनपणा उदेशीं देवाचें राज बासायलें आनी सगल्यांक परतून आमकां देवाचीं भुरगीं केलीं हें आमी पयले वाचपांत आज आयकता. आयचें दुसरें वाचप काय बरें. जेसू आपल्या शिसांक पाठयता आनी जशें शिसांक पाठयता आसतना जेजू आपल्या शिसांक उगडास करता. तुमी जावन आसात सगल्यांचे चाकोर. कोणूय दोनयावन चाकोर व्हड न्हय हें आमच्या जिवितांत आमी उगडास धरूंक गरज. आनीक एक वस्त म्हणटा तशेंच पाठयलोलो कोण आपल्याक पाठयता ताचेवून व्हड न्हय. आमकां आमचो बिस्प साहेब उमक्या फिरगोजांनी पाठयता ताचेवून आमी व्हड न्हय. कित्याक ताच्या नेमा प्रमाणे ताच्या कायद्या प्रमाणे आमकां पाठयता त्या जाग्यार आमकां नोमियार करता तेन्ना आमचो वावर करूंक गरजेचो. आनी आमी ताचेवून व्हड न्हय कित्याक सगळे आमी ताचे सेवक, ताचे भागिली, ताच्या ह्या वावरांत आमी सगळे वांटिली. म्हणटकूच जो वावर आमी करता तो किरीत भाशेन आमच्या गुवड्याक आसऱ्याकाल आमी करता आनी तो आमकां दिता ती आज्ञा आमी पाळटा. चाकोर आपल्या दोनयावून व्हड न्हय हें आमकां आज किरीत भाशेन भावा भयणीनो उगडास करता जेजू की तुमी जावन आसात म्हजी चाकरां. हांवें तुमकां ह्या संवसारांत म्हजी बरी खबर सगल्यांक जावं ती ओ क्रिस्ती बाबा भयणां, जावं ती नास्तीक, जावं ती हेर दुसरी बाबा भयणां, हांकां ही बरी खबर हांवें दिवंक तुमकां पाठयना. जायते फावटी घडये अवघडे आमच्या जिवितांत येता, बेसारमा येता, जायते फावटी शेडेमोळे येता तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक ह्या जेजूक परगटूंक फाटीं उरता. आयच्या दिसाक जेजू आमकां परतून एकदां म्हणटा हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. सर्गीच्या बापाक तर आमी मानून घेवंक गरज जाल्यार गरज की जेजू सांगता ती उतरां आमी आमच्या जिवितांत गोठ मनान धरूंक. इतलेंच न्हय, जांकां आमचे गुवडी कशे पाठयल्यात तांचें आयकूंक, तांची शिकोवण मानून घेवंक आनी त्याच शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक हाडूंक आज देव आमकां परतून उगडास करता. तेन्ना आमच्या जिवितांत बरेपण आसा ह्या गुवड्या उद्देशी आमकां अदीक आनी अदीक ओत्मीक वाड मेवता ती आमी किरीत भाशेन आमच्या जिवितांत चडोवया. आयच्या दिसाक किरीत भाशेन आमचो आदलो मॉडरेटर फ्रांसिस्को नुनीस आनी वेनात आपल्या रुपया उत्सवाचो दीस समारंभातात. देवान तांकां 2 फळां दिलीं, गॅविन आनी ग्रॅनविल. किरीत भाशेन ह्या कुटुंबाचे देवान आशिर्वाद घालून आपल्या जिवितांत बरें देवाक मानता तशें तांणी जिवीत जिवंक तांचे खातीर आमी मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या भावा भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. सर्वेस्परा बलिदानाच्या दाना सांगाती
आमची मागणी तुजे मुखार सोडो अशें तुज्या देण्यान शुद्ध निर्मोळ जावं व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची उदीक व्हडत्या दबाच्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विलो युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत सुपूर्णायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगाता तांबो नासतना गायतात. पवित्र सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. कुश्ट मरोन सुसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारवतेने हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट सुम्या तुजें मरण आमी सुमरुमता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशें पुनर्जिवनपणाचे बरवाशान उतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीत अंतरल्या समेस्तांक मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हण मागता अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवंत जुसेचो पोती भाग्यवंत दोत्तां भाग्यवंत जेवाज आनी सोर काळी तुका मानुल्यान ते सगळे सांतां भक्तां बराबर सासणे जिवितां आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकवटा देव सोर पदवेदार बापा सोर आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना दोन दिसाक देवान आमकां ह्या संवसारांत आपले सेवक कशे पाठयल्यात आमी याज्ञीक कशे तुमची सेवा करता आसतना तुमी क्रिस्तांवां कशी दुसऱ्यांक पोरजां आसा तांकां जेजूची बरी खबर दिवंक कोरण्यांतल्यान उतरांतल्यान वावरूंक जेजून आमकां मागणें शिकयलां आमचे चुकलेल्यांक दोन दिसाक भोगसूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां उत्सारण आसा तर हेंच मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तारीफ पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिसगा आमची खुशी परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय रासूं चलयताय सासनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D34 पेज नंबर 65 D34 Porque
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका धादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान कळवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कर. तूं बऱ्याचे जितान म्हाका तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवंक नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका आपय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय. भक्तां खातीर तुका वागणच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा, जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणान तूं आमकां सासणाच्या जिविताक नवी करताय. पास्कांच्या संस्काराची फळां आमची तांय चडय आनी ह्या सोडवणीच्या खाणाची गोठाय आमच्या काळजा मनान बोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, आमी आतां ह्या वेळार सान फ्रांसीस शावेराची रॅलीक आल्ताराचेर हाडटा आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन हे मागणें आमी करुया. रॅलीके वरवीं आमी आशिर्वाद घेतल्या आनी आयज जावन ही रॅलीक आमी दवरपाक जी सुवात केल्या साक्रिस्तीन भितर ताचेरूय बीन आशिर्वाद जातलो. आनीक आमी आयज जावन ही रॅलीक साक्रिस्तीन त्या जाग्यार दवरतल्या. रॅलिकेचो आशिर्वाद आनी रॅलिकेचेर दवरपाचे सुवातेर आशिर्वाद जाल्या उपरांत मागीर आमी सिल्वर जुबलीची मुदयो आशिर्वाद घालून भितर साक्रिस्तीन घालतल्या. सगळीं दिमी घालुया. प्रिच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार खेरीत भाशेन आमच्या मनान हाडुया ह्या दिसांनी जें कितें घडलां. बो करून आमचो फिरगोजेचो पात्रोण सान फ्रांसीस शावेर ताचेर ओकमानाचीं उतरां उलयल्यात. हें सगलें आमच्या मनान हाडटा आसतना जायत्या जाणांक दूख भोगल्या. ही दूख न्हयच फकत बेस्तो रिलिजियस सेंटिमेंट पूण बो करून सगळे गोंयकार दुखवल्यात. तशेंच हें करपा फाटल्यान जो हेतू आसा, ही उचांबळाय करपाची जो एक प्रयत्न चल्लेलो आसा, तेंय आमी सगळे समजल्यात. ह्या समाजाचें पातक हें, ह्या समाजाची चूक. एकामेकाक रेस्पेद दिवंक, मान दिवंक, एकामेकाच्या भावार्थाक आनी भावार्थाच्या वस्तूंक मान दिवंक आमी फावो ते परी शिकूंक ना आजून पासून. वो मुद्दम धर्माच्या नांवान, धर्माच्या वस्तूंच्या, धर्माच्या मनशांच्या नांवान उचांबळाय रचून हाडूंक प्रयत्न चल्लेले आसात. हें आयच्या समाजाचें पातक. ही आमची चूक मानून घेवया आख्या समाजाची. आनी जरूय
आमी पासून कोणाक ओकमान करूंक ना जाल्यार वो ओकमान केला जाल्यार देवाचे काकलुतीक सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आमी मागुया. सान फ्रांसीस शावेर गोंयचो सायब म्हणल्यार गोंयचो राखणदार आयजूय गोंयकारांक राखता सांबाळटा. ही राखण आमकां सगल्यांक फावो जावचे पासत हें जें चुकीचें आसा तें काडून उडोवंक आनी आमकां सगल्यांक बोगसणें फावो करूंक एकामेका सोवें आमकां हें बोगसणें मेळूंक मागुया. म्हजे फाटल्यान हें मागणें म्हणचें. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, देवाच्या भक्तिवंत सेवका, बापान तुका ह्या जिवितान विशेश देण्यांनी बोल्लो आनी तुजें काळीज ताणें जेजूच्या मोगान पेटयल्लें आकटें केलें. त्या मोगान जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या तुज्या जिणेच्या समर्पणाचें इनाम कशें देवान तुका स्वर्गार मोहिमेवंत केलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या विचित्र देण्यांचो उगडास करून आमकां व्हड संतोश भोगता आनी तुजे बरोबर आमी देवाक दिनवासतांव. तुवें परगटलेल्या भावार्थाचें देणें आमकांय फावो जालां तर आमचेय काळजां त्याच जेजूच्या मोगान आनी ताची ओळख दिवचे उर्बेन बोर म्हूण मागता. हो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो आमच्या जोण एकल्याच्या बेसान आमी कसो पाळचो तो आमकां दाखय आनी सगळें आमचें जिवीत जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे परजोडीत दिवो जायशें कर. आमच्यो हेरूय गरजो आनी आमच्या काळजाचे ओत्रेक तुजे मुखार घालता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागणें ह्या वेळार करचें. हे ओत्रेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटां. आमेन. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या राज्याचेर, देशाचेर आनी ह्या संवसाराचेर आशिर्वाद घालूं. गायन घेऊया U20 पेज नंबर 240. U20.
Yes,